गोयात अपघातांचे सत्र चालूच असताना महाराष्ट्रातल्या लोणावळा वाठारात शेनवारा सकाळी कंटेनर आणि कारी मदी भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात गोंयच्या दोग तरणाट्यांक आगताक मरण आयले। मयूर वेंगुर्लेकार वर्सा 24 आणि योगेश सुतार वर्सा 21 अशी मरण आयिल्ल्या तरणाट्यांची नावां आसा। मेळिल्ले माहिती प्रमाण गोंयांतल्यान आयिल्ली गाडी लायन्स पॉइंट लागसरच्या ऑल्तावयल्यान वता आसतना वेगान येवपी कंटेनरान मुखारच्या नेटान धपको दिलो। हो धपको इतलो भिरांकूळ आशिल्ल्यान मोटरीचो फुडलो भाग काबार जालो आणि मोटरीतले दोगूय गाडये भितर आडकून पडले आणि गंभीर जखमी जाले। अपघाता उपरांत थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक हे घडणुकेची माहिती दिली आणि आडकून उरिल्ल्या दोगूय तरणाट्यांक भायर काढले, पूण तो मेरेन तांकां मरण आयिल्ले। या अपघातात ट्रक ड्रायव्हर जखमी जाला। पुलिसांनी दिले माहिती प्रमाण पोस्टमॉर्टम केले उपरांत दोगांच्यो कुडी कुटुंबाच्या ताब्यात दितले। लोणावळ्याच्या पुलीस स्टेशनात ही केस नोंद जाल्या। तसेच कंटेनर ड्रायव्हराचेरय कारवाय करतले अशें पुलिसांनी सांगला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।